예수 멈춰 서며 서로 양가 박향노냐 옴로 담쳐 집어줘 예예 예수 멈춰 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, आयचो विशय हांव संवसाराक देवाचें मिसांव आमकां उगडास कोत्ता की देवान आमकां जोण एकल्याक एका खेरीत कार्या पासत रचल्यात. जेन्ना हें मिसांव आमी आपणायता तेन्ना देवाचे सोडवणेचे येवजणेंत आमी भागीदार जाता. जोण एकल्याचें मिसांव आमी जोण एकल्यानूच फुडें व्हरूंक जाता. हे मिसान भाग घेतना आमचे मिसांवांक विस्वासी रावंक आनी प्रमाणीकपणाचे तें फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जायते पावटी देवाचे मिसांव आमी जावंक विसरल्यात. हाका लागून देवाचेंच आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून आमी म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां दाखवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. ह्या वेळार खरीतपणी माकाजांचे फिरगोजे पासत आमी मागुया. जेन्ना आयज खरीतपणी ह्या वेळार माकाजांची रोमारी आयिल्ली आसा, देवान माकाजांच्या फिरगोजेचेर पाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेंत आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसान आमचे पासत मागात. सोर पदवेदार देवा, तुझ्या पुताक जलोम दिवच्याक एका आंकवारीक तुवें विचून काडली आनी हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें.
तुज्याच देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या असोक मनशा सैमान जल्मलो म्हूण अखंड आनी तीर भावार्थान सोतमानून ताका सगळ्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब खोतखोतीत भक्तीन समारंभूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. फुडाराच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानव. ताची पोतीन वांजडी देखून तेका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांजडी देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां तावन बरीच सोत्राय धरून राव. दाकाचो रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांतावन देवाक भेटयलोलो नाजरीत म्हूण पाचातली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरचेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवोन तो दिसतालो. तो खुंयतान आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तावन दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यांतान मरोपुर्यान त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजरीत म्हूण पाचातली. त्या ओस्तोरेक एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परा ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. आनी एकदां म्हणुया. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा. म्हजो जीव राख, तूं एकलोच म्हजें कळप. म्हजो किल्लो, देवा म्हज्या नोश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजी जीब सदांच. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवसो. म्हजे तोरणेर पिरायेक तावन तुजेरीच म्हजो विस्वास. जल्माक तावन तुजेरीच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजी जीब सदांच. सर्वेस्पराचें बोल वाकानीत वेतलो. तुजे सोर नाशिल्ल्या प्रमाणीकपणान परगोट कोत्तलो. देवा, म्हजे तोरणेर पिरायेक तावन तूं म्हाका शिकोयत आयलाय. आजून पुर्यान तुजी ओत्सुर्यां हांव वर्णन करीत आसा. जबाब. म्हजी जीब. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporan soy, sorvesporan soy, sorvesporan soy, soy, soy. Sorvesporan soy, sorvesporan soy, sorvesporan soy, soy, soy. पर्सा मुखार कुणा करून दवरली. जेसीचे मूळ तूं कालाव करिनासतना आमची सोडवण करुया.
Solves våran sorg, solves våran sorg, solves våran sorg, sorg, sorg. Solves våran sorg, solves våran sorg, solves våran sorg, sorg, sorg. Sorves por तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जुदेयाचा राजा हेरोद राजवट चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो झाकारियास नांवाचो एक याज्ञिक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाच्या कुळाची. चुकोय नासतना दोनयांच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नोदरे मुखार दवरवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांचडी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावल्लीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली पोरमणे ताचेर सर्त पडली देखून धूंप जळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूंप जळोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन झाकारियास घाबरलो आनी थाऱ्याक भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, झाकारियास तूं भिवू नाका, तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुआ म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी जल्मा म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा हुजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पिवचो ना आनी आपल्या आवयचे कुसव्यानूच थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाचे संस्थींतले जायते जाणांक दोनया ताच्या देवा विशीं तो परतून हाडटलो. बापायची आनी भुरग्याची काळजां मोगान एकवटूंक, खालती न्हय तांकां दवरवंत मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मोन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी झाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें, तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पोतीन म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रियल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां खरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानली नात देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घडल्या वेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक झाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्नानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतूच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्नानार कसलेंय तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती सोजमली आनी मोनो उरलो म्हणटच ताचे लागीं कुरवांनी ती उलोवंक लागली. ताचे सुट्टीचे दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पतीन गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस करून देवान येवजिलें देखून म्हजें सोवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताय म्हज्या प्रितीच्या भयणानू आनी भावानू, ओयतुंबराच्या 3ऱ्या आयताराक आमी आख्ख्या संवसाराक मिसांवाचो आयतार म्हूण पाळ्ळा. धर्म परगोटणेचो आयतार हो मिशन संडे. फाल्यांच्या आयताराक रादर 4थो आयतार तेजेमराचो आमी भारतांत
कम्युन्यो संडे हो आयतार आमी पाळटा आनी आमी दोनूय आयतार जावं मिशन संडे वो कम्युनो आयतार हे जरी तर दोनूय मनान दवरलो जाल्यार हाचो एकूच उगडास आमकां करता मिसांवाचो मिशन. पूण मिशन संडे आनी कम्युनो आयतार जायते फावटी आमच्या हातांत एनवलप पडटा, आमच्या हातांत कॅलेंडर पडटा आनी ह्या एनवलपान आमी कितेंय भेटयता आनी कॅलेंडर आमच्या वणटीक लायता आनी हातूंत आमचें मिसांव जालें अशें आमी समजता. हो जावन आसा मिसांवाचो एक भाग. पूण चडांत चड मिसांव म्हणटा तें दुडू दिवन आनी कॅलेंडर लावन सोंपना. खरें मिसांव तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतल्यान तें दाखोवंक जाय. आनी हाकाच लागून आयचो विशय आमी नियाळटा, हांव संवसाराक देवाचें मिसांव. आयज दोनूय वाचपांतल्यान आमकां दोग महान मनशांची गजाल मेळटा, जांकां नाजारीन वो देवाक भेटोवंक विचून काडलोले वो देवाक भेटयल्ले. नाजारीन म्हटल्यार देवाक भेटयल्ले. आनी हांगासर नाजारीन हें उतर कित्याक? कारण आमी जरी तर लोकंटीच्या पुस्तकांत वाचलें जाल्यार थंय आमकां हाचो अर्थ मेळटा. जो कोणाक देवाक भेटोवचो आसलो वो भेटयल्लो ताच्यान सोरो वो दाखांचें केल्लें कितेंच वापरूंक जायनातलें वो ताणें घेवंक जायनातलें. आनी दुसरें म्हणल्यार ताच्या माथ्याक वाकोर वो ताचे केंस कातरूंक जायनातले. आनी हे दोन महान मनीस असले. पयल्या वाचपांत सॅमसन, जाल्यार शुभ वर्तमानांत जुआंव बावतीस. दोगांयकूय देवान आदी फुडेंच आपणाक भेटोवचे खातीर विंचून काडलेले. आनी कसल्या वावराक? देवाचें मिसांव परगटपाक. सो आदल्या करारान सॅमसन आपूण देवाचें मिसांव जाता, जाल्यार नव्या करारांत जुआंव बावतीस आपूण देवाचें मिसांव जाता. पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरजे खातीर झुजतलो सॅमसन न्हयच फकत तांकां जैत हाडटा, पूण देवाचें मिसांव तांकां परगटता. जाल्यार नव्या करारांत जुआंव बावतीस जिवीत बदलपाचो संदेश परगटता आनी आपल्या जिवितांतल्यान आपले परगटणेंतल्यान देवाचें मिसांव परगटता. वो आमच्यान म्हणूंक जाता हे दोगूय महान मनीस देवाचें मिसांव जातात. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज तुवें आनी हांवें देवाचें मिसांव जावूंक बावतिजमाचो आमकां कायदो. कारण बावतीज दितना आमच्या हातांत पेटलोली वाद घातलेली आसा आनी थंय आवय बापूय पदोन मदोन आनी भुरग्याच्या हातांत ती वाद दिवन ही उतरां म्हणटात, हो उजवाड जोड तो सांबाळूंक तुमकां नेमल्या. न्हयच फकत माय पायक पदोन मदोनीक, पूण बालतीम घेतल्याक वो जोड तो उजवाड जोड तो सांबाळूंक नेमलोलो आसा. आमी जातात देवाचें मिसांव. कारण बावतिजमाचो कायदो आमकां सगळ्यांक सांगता की आमी देवाचें मिसांव जावचें म्हूण. आयज आमच्या हातांत वातलेल्यो पेटलोल्यो वाती आसात काय? हांव खरेंच देवाचें मिसांव जालां काय? म्हज्या जिवितांतल्यान हांवें जेजूक परगटला काय? हाचेर आमी नियाळ करूंक गरज आसा. आनी हाका लागून 3 वस्तू जाचे वरवीं हांवूच देवाचें मिसांव जावंक जाता. पयलें म्हणल्यार परिशदीक मनशां जावया. लेट अस बी सिनेडल पीपल.
कारण सिनड हो परिशद आमकां 3 वस्तू शिकयता: सहभागेलीपण, एकचार आनी मिसां. आनी पयले 2 विशय सहभागेलीपण आनी एकचार. आमच्या जिवितांत जरी तर आमी दुसऱ्या बराबर वावरिनात, कारण ह्या सिनडाचे ह्या परिशदाचे चित्रच जावन आसा, सगळीं जाणां सांगातान एकामेका बरोबर वावुरता. पाप साहेब, बिस्प साहेब, कार्दियाल, पाद्री माद्री, लौकीक, जाती वेगवेगळ्या जातीचे धर्माचे भुरगीं हांगासर सगल्यांक एका पिक्चरान घातलेलीं आसात. आमी जरी तर हें सहभागेलीपण दाखयतात आनी खरीचपणी आमच्या जिवितांतल्यान आमी एकचार परगट करतात, जावं घरांत, जावं म्हज्या समुदायांत, जावं म्हज्या वावराचे सुवातेर आमी एकचार दाखयतात, जाल्यार म्हज्यान म्हणूंक जाता हांव क्रिस्ताचें मिसांव जाता. दुसरी गजाल, आमी जावंक जाय भावार्थाची मनशां. कारण जरी तर आमच्या जिवितांत भावार्थ ना जाल्यार हें आमी कितें करता तें पोलकेपणाचें पोलकेपण. हांव जायत 10-12 मिसां आयकत, हांव जायत कितले फावटी कुमसाराक वचत, हांव जायत हांगा थंय रेतीरांत भाग घेयत, पूण जरी तर म्हज्यान जिवितांतल्यान क्रिस्त दिश्टी पडना, म्हजो भावार्थ पोलको. भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ पोलको न्हय. कारण एकदां भाग्योंत इनाज दे लॉयलान ताच्या कानार शुभवर्तमानाची उतरां सादयलीं. ह्या उतरांतल्यान ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आपुणूच आपणाक भावार्थाचो नमुनो जालो आनी हो भावार्थ घेवन न्हयच फकत आपल्या गांवांत पूण आमच्या गोंयचे भुंयेर पासून येवन ताणें हो भावार्थ दाखोळ केलो आनी आपूण जेजूचे मिसांव म्हूण दाखोळ जाय. ज्या दिसा आमी सगळीं जाणां भावार्थाची मनशां जातलीं तेन्ना की आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी जेजूचें मिसांव. आनी तिसरें, टू बी लायक क्रायस्ट. आमी जेजू सारकीं जावंक गरज आसा. एक दीस एका स्टेशनार खंय एक भुरगें आपोल विकतालें आनी लोक जायतो येता वेता थंय. कोण एका मनशाक खंय ट्रेन चुकता म्हूण धांवून वेतालो आनी तेन्ना ताचो पांवो लागून ती पाटली वतली खंय आनी तो धांवून वेतालो खंय फुडें वेतालो, पूण वळोन पयल्यार खंय तें भुरगें कुड्डें आसलें आनी खरीचपणी आपोल सांसपून परत घालताले. हो मनीस परत आयलो खंय हें पळोवन आपली ट्रेन सोडली आनी ते आपोल परत सगळे एकठांय करून ताका दिलें खंय. ह्या कुड्ड्या भुरग्यान म्हटलें खंय, तूं क्रिस्त, आर यू क्रायस्ट? प्रितीच्या भयणा भावांनो, आमची कोरणी क्रिस्ती कोरणी जावंक जाय. गायनाच्या जेल्यार R10 जेजू भाशेन आनी हें गीत मनोहर सरदेसायन आमकां बरोवन दवरलां. जेजू भाशेन आमी जावं. आमी जरी तर जेजू भाशेन जायना जाल्यार आमी कितें जिवितान करता ताका अर्थ ना. टू बी लायक क्रायस्ट. उठ्ठाना ते न्हिदो पर्यान आमी आख्ख्या जिवितान आमचें पैण करतना आमी हांगा थंय वेताना आमी जेजू भाशेन जावंक जाय. कित्याक क्रिस्तांव म्हणूंक सोंपें. हांव क्रिस्तांव गव्हर्मेंट ऑफिसान वावुरता म्हणूंक सोंपें. हांव क्रिस्तांव MLA म्हणूंक सोंपें. हांव क्रिस्तांव सरपंच पंच म्हणूंक सोंपें. हांव क्रिस्तांव मायपाय म्हणूंक सोंपें आनी म्हाका एक याज्ञीक पाद्री म्हणूंक सोंपें. पूण क्रिस्ता भाशेन जावूंक हें कित्याक? आनी जरी तर आमी क्रिस्ता भाशेन जालीं जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता हांव संवसाराक देवाचें मिसांव. सगळीं उबी रावून आमची मागणी आनी गरजो येद्या वेळार बापा मुखार दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे जानवायेन आनी पदवेन बरोवन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर, काकूट कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाच्या आदारान आपलो राजकारबार स्वतान आनी मोगान चलोवंक आनी सगल्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर, काकूट कर. आमी लोकिकांनी देवान आमकां दिल्ले मिसांव जबाबदारेन आनी मोगान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर, काकूट कर. सगल्या मिसवणारांनी आपलें कार्य भावार्थान मोगान बरवशान आनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान फलादीक करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर, काकूट कर. परमेश्वरा देवा, तुजे मुखार दवरलेल्या मागण्यांक दयेन कांदी आनी अदीक करून आमचो माकाजांचो गांव मिसांवाचो गांव जावं दी. दर एका माकाजांच्या फिरगोजकारा वरवीं तुजें उतर परगोटीत वचून दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. कोण्यो बारीक हलक्यो उण्या जाता जिवा बसोन, म्हज्या भावा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजें विसार भेटून जाता मनशाक. जिवा उणो बसोन करे मनशाक जोडून जिवीत जोडून कुशीन बापा जेजू सोबे भोगता तुका जिवीत म्हजें. मनशाक जोडून जिवीत जोडून कुशीन बापा जेजू सोबे भोगता तुका जिवीत म्हजें. म्हज्या भयणांनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. कोनवळ्या बापा, तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी मोहिपासान मानून घे आनी तुज्या ओसोक भुरग्यांची भेटवणी तुजे ओगोणीत पदवेन पवित्र कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर परवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका संभोवलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो परत येतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली
ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pohovit, pohovit, pohovit. Dolbaraco sorveis portum. Sorgani sosa, ola tuja wojwowa. Utsorgi, utsorgi, utsorgi tuga zojzoj. Sorves poracinavi, jeda takazuj. Utsorgi, utsorgi, utsorgi tuga zojzoj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवें आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco good porgotoja. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non viene dolo, Gesù non viene dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी कार्दिनाल फेरांव आमच्या गोवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्लेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचे अपोती भगवन जुजे, भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायणेन पळो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतेन सोर पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले, आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले, आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी जाचे मिसांव तुवें आनी हांवें जावंक गरज आसा. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ भावा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Mojo, mojo, gor so
지혜로 지혜로 지혜 더하고 지혜로 지혜로 지혜 더하고 아우노이 분 내부도 모지 소베 제수 모지 소베 제수 जीवित मुझे प्रीति माई मोगाची प्रीति मोगाची योगु गाइदोगे मोसो प्रीति मोगाची योगु गाइदोगे मोसो 지혜로 지혜 더하고 지혜로 지혜 더하고 아우노이 분 내부도 모지 소베 제수 모지 소베 제수 जीवित मुझे शांतिची सोबोस्काईची सोगळ्या सुजानी हांव एक जरण मेळटा सोगळ्या सुजानी 소베 제수 모지 소베 제수 지혜제 두기 모데 지비수가지 손도 수소불 서서 오스모소로 손도 수소불 서서 오스모소로 भयणी भावांनो, शुभ वेळ हो. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. जोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता. दिसा दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांत आमी पावलां मारतात तेन्ना बरे दिशेन तो आमकां चलोवन व्हरता. आमी खाला पडटा तेन्ना कोश्ट त्रास आडकोळी जेन्ना येतात तेन्ना तोच जेजू आमकां आदार आनी सहकार फावो करता. हे सोबार बरेपणा खातीर ओगेपणान जेजूक आमी आर्गां दिवया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देव आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतलीं आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरल्याय
ती देणी आशोवंक तूंच आमकां कुरपा दी. अशें आमच्या सोडवणाराचो जळोम नितोड निर्मळ काळजांनी समरुंबूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसूया. भयणी भावांनो, आयज मिसाची भेट समोरमलोल्या फादर सांतान डिसूजा ताका तशेंच म्हाका जाणाच्या हेर सगल्या फिरगोसकारांक आमचे खेरीत दिनवास. तशेंच ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतल्या हेर आमच्या यादनीक बाबांकूय आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास आमकां गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पोगोडा पासत. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यान आनी सांजे 3 ते 6 पर्यान. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत ह्यो तुमकां घेवंक मेळटल्यो. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भयणी बाबांनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाजीक मीस आमी समोरमतल्या. आमचे आर्चबिस्प भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर आमी नव्या वर्साचे दोबाजीक मीस समोरमतल्या. मोगाळ भयणी भावांनो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर तावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान आमकां पळोवंक मेळटलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. Tuझे गुरु
Jesuच्या सोयीका सदांच सोयीवो कोर म्हाका तू जेजुच्या सोयीका सदांच सोयीवो कोर म्हाका. भणी भावानो, फाल्यांचे दिसा आमी सोबरोपता त्यो फिरकोच्यो